गोंयकारांक जी दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी गुलियांव मिनेझीस हांवें एक कीट पेटयल्ली 80 वर्सां नंतर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ 80 वर्सां नंतर ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे जे परिवर्तनाच्या नांवान सरकार आयिल्ले आज लोकांक रस्त्यार हाडिल्ले आसा तांकां लोकां कडेन डायलॉग करपाक नाका तांकां फक्त पुलिसेन हाडप लोकां मने फूट घालप फॉल्स केस घालप आतां आमचेर गिरेशाचेर आमचेर जायते हांवें तितल्या लोकांचेर कितल्यो ह्योच केस आमी जेन्ना आमदार जाल्ले काय एक पुलीस स्टेशनाक विजीट पासून करूंक ना लायफान आनी आज ज्या पद्दतीन लोकांक हे बीजेपीचे सरकाराचे मनीस लोकांक रस्त्यार हाडटा आय कंडेम दीस लोकांनी आनी सगळ्यांनी एक डिसिजन घेतलेलो आसा दॅट वी वील स्टे हियर इट इज अ प्रोटेस्ट until you all scrap this Lodha, the people will continue and whatever decision is being taken, because this is a people's movement, whatever decision is taken by them, we will stand by them. Aaj Dr. Pramod Sawant is exposed. It's a failure. ज्या पद्धतीन आज म्हाका दिसता हिस्ट्रीन आमचे बहुजन समाज लोकांक त्रासान घालपाक हो मुखार सरलेलो आसा. आज उदकाचे प्रश्न जाता 12-10 दीस जरी उदो गोंयांत जर तर पावस पडोंक ना लोकांक त्रास जातले. हे मेगा प्रोजेक्ट रद्द जावपाक जाय. ही सेक्शनां आहाय टीसीपीची रद्द जावपाक जाय. गोंयकारांक हे पण जाय त्या पद्धतीन आमी सदांच मुखार आसता. तुम्ही आता आशिल्ले तुम्ही पीआयक विचारले ह्या पुलिसाच्या कृतीचे आणि सरकाराच्या कृती आज 15 जून क्रांती दिन ह्या दिसाचे आणि ह्या कृतीचे तुम्ही कसे पयलीं म्हटल्यार आयज 80वावो क्रांती दिन आनी क्रांती दिनाच्या निमतान म्हटल्यार क्रांती घडोवपाक आयज आमचे कारापूरचे लोक तुम्ही पळयता आसतले पणजेंतले आझाद मैदानाचेर वयताले आनी आझाद मैदान म्हटल्यार एक इतिहासीक मैदान ज्या मैदानाचेर क्रांतीची सुरवात जावं क्रांती फुडें कशी व्हरपाची हे चळवळ ज्यो आसा कितल्योश्यो चळवळ ह्या आझाद मैदानाचेर सुरू जाल्यो. जेन्ना आमचे बारीक समाजाचे लोक हांगा आपल्या गांवांत राखपाक लागून हे गोंय राखपाक लागून आनी गोंयची फुडले पिळगेक एक बरें गोंय दिवपाक लागून आवाज उठयता तेन्ना हो सरकार हो जो बीजेपी सालादारशाही सरकार जो जाल्लो आसा हो सरकार गोंयकारांक थांबयता. हो सरकार गोंयकारांक ओडून हाडटा आनी हो सरकार गोंयकारांक पुलीस स्टेशनार घालता. याद येता पयलींचे दीस म्हटल्यार जेन्ना 80 वर्सां पयलू ज्या तरेन पुर्तुगीज राजवट आसली आनी त्या राजवटी नंतर कशे लोकांक त्रास करताले कशे लोकांक पिरजावन घालताले आनी पिरजावन घालून मारताले ही परिस्थिती परत गोंयांत जाल्ली आसा. आनी आयज ज्या तरेन आमच्या लोकांक जे लोक आपलो गांव राखपाक आनी गांवचे जो सेम आसा तो राखपाक लागून आझाद मैदानाचेर येयल्ले म्हटल्यार आझाद मैदानाचेर वयताले एक जाप विचारपाक की मुखेलमंत्री इतले दीस जाले 75 डेज जाले जो प्रोटेस्ट कारापूरच्या लोकांनी ह्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोडाच्या अगेन्स्ट लढयल्लो आसा तांकां एक सल्यूट. कित्याक जी क्रांतीची जो आवाज आसा होच तो क्रांतीचो आवाज. जे लोक जाणटी बायलां आसा ही आई आसा ही जाणटी बायलां भुरगे तरणाटे दादले काम धंदो सोडून आपणाचो कुटुंब जो आसा तो सोडून गांवा खातीर झुजता. पण गांवा खातीर झुजता तांकां मेळटा कितें तांकां मेळटा पिरजांव तांकां मेळटा हांगा पुलीस स्टेशन आनी तांकां हो सरकार जो आत्मनिर्भर म्हणटा स्वयंपूर्ण म्हणटा स्वयंपूर्ण आसा त्या लोकांक तुमी काबार करता. ज्यांचे दोंगर आसल्यो काजी दोंगर शेतां भाटां जी आसली ती तुमी सोंपयली जी कुवागर आसा ती सोंपयली आनी तुमी म्हणटा की लोकांक तुमी स्वयंपूर्ण करतले. आयज जेन्ना आमी पुलीस स्टेशनान गेले जो पीआय विचारले की खंयच्या आदाराचेर तुमी तांकां अरेस्ट केले ते म्हणटा की प्रिव्हेंटीव डिटेक्शन केला म्हणून. आतां कसले ते प्रिव्हेंटीव डिटेक्शन कित्याक ते थंय पावो वचून नासले ते भायर आहले ते आझाद मैदानार उरता आनी आझाद मैदान म्हटल्यार पब्लीक लोकांचो तो जे प्रोटेस्ट करपाक जाय कोणाक आवाज उठोवपाक जाय कोणाक गोंया खातीर उलोवपाक जाय
ज्या स्वातंत्र्य लढ्याक लागून सगळे उलयले त्या आझाद मैदानाचे आसा. आयज आमी फक्त फुलां घातली म्हणून जायना. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंया खातीर आहुती दिली त्याचं कारण कितें आसलो हो समजून घेवपाची गरज आसा. कित्याक ह्या मातयेक लागून तेंच्यांनी आपणाची आहुती दिली, तेंच्यांनी भायर सरले आनी तीच परिस्थिती आयज गोंयांत येयल्ली आसा. आयज परत एकदा तशीच परिस्थिती येयल्या की गोंयकारांनी आवाज उठोवपाक भायर सरपाक जाय. ह्या क्रांतीच्या दिसाच्या निमतान हांव गोंयकारांकडे उलो मारता. हे काळापूर काडूच न्हू, आयज प्रत्येक गोंयकारान उठपाक जाय. तुम्ही पळयता आसतना 39A ह्या व्हडलो प्रोविजन हाडले आनी गोंय आयज सर्वनाश करपाक उठलेले आसा. प्रत्येक गांवांनी आयज लँड यूज चेंज जाता. सो आयज चल्ला कितें आनी हेकाच लागून ते आमचे सुटके झुजारी हेकाच लागून भायर सरलेले काय कितें हो प्रश्न पडटा. आयज बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी चिंतपाक जाय की आमी करपाक सोदता कितें. गोंय फुडल्या पिळगेक दवरितले काय काबार करतले. आमी सगळे आयज गोंयकारांकडे आसा. जावं ते खंयचेय गोंयकार आसूं ते गोंयकार आपल्या गांवा खातीर झुजता आनी प्रत्येक गांवांनी ज्या ज्या गांवांनी ते झुजतले आमी तेंच्या कडेन आसतले. आनी आमी ठराव घेतलो आसा की ज्या तरेन तांकां आयज हांगा हाडल्या त्या खंयच्या तुमच्या आधाराचेर म्हटल्यार तेंचे कडेन आयज रिटर्न कांयच ना, ऑर्डर कांयच ना, विथआउट एनी ऑर्डर ते म्हणटा आमकां फोनाचेर ऑर्डर येयल्या. आतां हे फोनाचेर ऑर्डर तुमी पळयला आसतले प्रत्येक टायम फोनाचेरच ऑर्डर येता. मिनिस्टर मारतलो, मुखेलमंत्री मारतलो, आनी कोण मारतलो. हे ऑर्डरीचेर चल्ला म्हटल्यार पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स हेजेर हे सद्याक चालू आसा. आनी हेजेर दबाव घालून आमचो जो मुवमेंट जो आसा गांवकारांचो मुवमेंट जो आसा हो मुवमेंट तुमी थारोवपाक सोदता. बट आमी एकदां सांगता तुमकां की हे थारचे ना. हे आनीक मोठे जातले आनी मोठो जो आवाज आसा तो फुडें आनीक वाडटलो. सो आमी सगळे कारापूरच्या लोकांकडे आसा आनी तशेंच प्रत्येक गोंयकारांकडे आसा. उलो मारता गोंयकारांकडे की सपोर्ट दिवपाक तेंको दिवपाक तुमी भायर सरा आनी गोंय राखपाक फुडें या. मयुरी बाब, तुम्ही आता PIक सांगले ज्यो जाणटी बायलो आसा तेणी आपले मेडिसीन बरोबर हाडूनाक ज्या पद्दतीन तांकां उबारून हाडटना अशें आमकां आयकलां एक बायलेचें नाकूट वयर सरलां आनी ताका डॉक्टरान एडवायस केला हें नाकूट काडपाक. ह्या कृतीक पुलिसांनी केल्ले कृतीचे बद्दल तुमचें मत कितें आनी हेजी जबाबदारी कोण घेता? कित्याक पुलीस बरें हाजे सांगिल्ले भाशेन पापीट जाल्ली आसा. लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन गोंयांत ना. गोंयांत फकत लँड अँड ऑर्डर. लँडाचो जेन्ना इश्यू जाता पुलिसेकूय रूच येता अशें दिसता. हे दादागिरी देर इज अ प्रोसिजर. पुलीस वता ते मामलादाराक सस्पेंड करपाक जेन्ना प्रेसान प्रश्न केला अंडर वॉट सेक्शन आनी प्रेसाकूय बंद केले थोडे व्हिडिओ काडपाक. म्हाका दिसता ही सगळी एक जायली. आज पुलिसांचे काम जे गोंयांत मर्डर जाता, रेप जाता, सुइसायड जाता आनीक अशें म्हणटा की पुलिसाचे क्वॉर्टरांनी ड्रग्स विकता म्हणून पुलिसांक पडोंक ना. पुलीस आज जे पडे हफ्ताराज, जे माफिया राज आनी फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री हितून म्हाका दिसता हेंचेर आमचेर विश्वास ना. पूण दे आर ट्रायंग टू दे आर सेइंग दे आर डुईंग हिज ड्युटी. आज सादारण कसलीच ऑर्डर ना. ऑर्डर म्हणटाय तो डायरेक्ट दिल्लीच्यान येता. लोधाचो फोन दिल्ली वता, दिल्लीच्यान हिंगा येता. हिंगच्यान मागीर दुसरे हे मंत्री आनी सोंत्री घुंवटाय आनी पुलिसेचेर दबाव हाडटा. This is as I said, in Goa, there is no law and order, there is only land and order. Land and order जरी तर जाली जाल्यार हिंगा हे सगळे वाडपाचे. सगळे हे जी परिस्थिती आज लोकांची हाडलेली आसा. They are all starving today. It is very sorry state of affairs. आनी क्रांती दिसाक जी आज ही जी कीट लोकांनी पिटयलेली आसा म्हाका दिसता युवका कडेन हांवें मागता की तुमचो स्वाभिमान जागोवपाक जाय. ह्या दिसाक आमी ही क्रांती जी मशाल दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी जुलिया मिनेझिसान जी पेटयल्ली ती आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या भ्रश्ट जुगला पाटीक घरा काडपाक. आज क्रांती दिसा आमकां तेंच्यांनी आझाद मैदानाचे रिव्हॉल्युशनरी डे क्रांतिकारी डे अटेंड करपाक दिवना फंक्शन. थोडे दीस पयलीं चीफ मिनिस्टरान सांगलेले की सिलेक्टेड साइट्स आसात ज्या जाग्यार तुम्ही प्रोटेस्ट करू शकतात. तितून त्यांनी स्वता नाव घेतलेले आझाद मैदानाचेर. सो आमी आयज आझाद मैदानाचेर एक पीसफूल फंक्शन अटेंड करपाक गेल्लेले. पण त्या अटेंड करपाक आमकां फंक्शन दिवंक ना तेंच्यांनी. मुद्दम हाडयले तेंच्यांनी. आमचे फक्त
आझाद मैदानाचे जे रिव्होल्युशनरी पहिली क्रांतिकारी असले तांकां मान दिवपा खातीर आमी थंयसर एक अटेंड करपाक गेल्लेले. आमी चिंतलेले की आमी स्टेजीर जावं ग्राउंडार त्या आझाद मैदानार भितून वयचे ना, भायर रावन करतले. सपोज तुमकां इतलो भंय दिसता आमकां, ह्या मिनिस्टरान सांगलेले की भिवू नाका म्हणून. पण होच मिनिस्टर हांगासर खंय तरी भियाता. हो ल्हान ल्हान लोकांक पासून भंय दिसता हेका, बिकॉज खंय तरी काळे जाल्लेले आसा, खंय तरी वायट केल्लेले आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून. आनी लोकांक फक्त एक प्रेज दिता, भिवू नाका म्हणून. लोक भियाना हांगासर, तुमकां भंय दिसता. हे सांगपाक सोदता तुमकां की ह्या क्रांती दिसा एक मशाल पेटलेली आसा, ती मशाल कशीच पालोवची ना. आनी ही आमची लढाई जोपर्यंत आमी जिखना तोपर्यंत चालूच रावतली. त्या दिसाक हांगसर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच थंयची रुलींग जी सरपंच आनी उपसरपंच किंवा पंच आशिल्ली ती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आयिल्ली आनी तेंचे बराबर अशें एलिगेशन आशिल्लो जो लोदाचो मनीस आसलो म्हणून शेवट पर्यंत तेंची गाडयेन बसून तो आयलो आनी आज तोच मनीस आझाद मैदानाचेर दिश्टी पडटालो. ह्या कृती बद्दल कितें? पळय, ते सगळ्यांना मेळ्ळेले आसा. हे सगळे जे मेळ्ळे आसा ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता की खंयसर कोण मेळटा बकरो, ताका पयशे दिवन जावं कितें तरी आमिश दिवन ताका फाटीं ओडपाक सोदता. सो असे खूब जण जे आसा जे ह्या कार्याक जुळलेले आसा तांकां सगळ्यांक ते फाटीं ओडपाक सोदता. थोडेच दीस तुमी बर्थडेक पेल्लेले आसा. रिसेंट बर्थडे जाल्लो MLAचो. त्या बर्थडेक बिचोलेचे जितले पदाधिकारी असले, ऑफिसर्स असले, ते बर्थडेक थंयसर पंच सरपंच सगळे जाण थंयसर हँडशेक करपाक गेल्ले. म्हाका सांगता तुमकां मोरल व्हॅल्यूज कांयच ना. मोरल व्हॅल्यूज तुमचे कडेन आसा का ना? तुम्ही एज अ ऑफिसर तुम्ही असे आपले व्हॅल्यूज कसे डावन करू शकता? तुम्ही कायद्यान बरें काम करा आणि मागीर पळया लोक तुमकां खंयसर पावयता. ते पॉलिटिशियन्स जे आसा, हे आता मिनिस्टर जे बसलेले आसा ते टेम्पररी थोड्या टायमा पुरते आसा. फुडल्या वर्सा दुसरो कोण येतलो, 5 वर्सांनी आनीक कोण येतलो. सो जे ऑफिसर्स आसा जे सायन मारता, जे हे कंपनी लोधा जावं हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा तेंच्यांनी विकत घेतलेले आसा, तांकां फुडें खूब सोंसचे पडटले. बिकॉज खंय तरी ह्या ऑफिसर्सांनी सायन मारलेली आसा आनी ती सायन फुडें जे सरकार येतले जावं फुडें जे ज्युडिशरी जे कायद्यान जे आमी कोर्ट केस फुडें लडटले त्या हेतून हेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स आमी प्रोड्यूस करतले कोर्टा फुडें. हेंकां हे उत्तर दिवचेच पडटले. तेंच्या भुरग्यांक प्रश्न हांव म्हणटा की तेंच्या भुरग्यांनी त्या सगळ्या ऑफिसर्सांक प्रश्न विचारूंक जाय की तुमी येद्या व्हडल्या पदाचेर आसतना तुमी इतले वायट काम कित्याक करता? आता ही तुमची भुरगीं जेन्ना स्कुलान वयतली तेन्ना तांकां तेंचे फ्रेंड्स विचारतले गोंयची कितें हालत करून दिला तुमी. TCP ऑफिसर्स, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पोल्युशन डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ल्हान भुरगीं आसात तेंची. ह्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक प्रश्न विचारूंक जाय. तुमी इतल्या व्हडल्या पोझिशनाचेर बसला, गोंय काबार करपाक बसला तुमी. इतले तुमकां पयशांची कमी हे आसा, आस आसा, पयशे पावत ना तुमकां. पयलें आसलो आयज क्रांती दिवस जालो कित्याक? गोंयकारांचे अत्याचार जातालो, गोंय मुक्त जावपाक जाय म्हणून गोंयकार फुडें सरले. तशें आयजूय हे लँड शाक येयले जाल्यार गोंयांत आमचें गोंय काबार करता. ताका लागून थोडे गोंयकार फुडें सरलेले आहा, ज्यो भोव करून कारापूर गांवांच्यान तांकां तेचे न्याय मागपाक लागून ते आझाद मैदानार येयलेले क्रांती दिवस सेलिब्रेट करतले म्हणून. पूण तांकां थिंगा खंय तरी हे सालजार जावन दुसरे फॉर्मान येयलेले सालजार, तेणी तांकां आडयले आनी ते डिटेन केले. कित्याक हे क्रिमिनल्स जे गोंयांत आमी पळयात लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज जाल्ले आहा ते तांचे कडेन मेंटेन जायना. पूण जो स्वताक लागून झगडटा, न्यायाक लागून झगडटा तांकां ते रोखडेच दोत्ता. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी गोंयकारांक उडपाक जाय. आतां हे आयज क्रांती दिवस आहा, सगळ्या गोंयकारांच्या मनान क्रांती स्टार्ट जावंक जाय. सो वयता ते गांवांनी 39 अंडर गोंय काबार जाल्ले आहा. वडगुवा तो मेता वडगुवा तांकां अरेस्ट करून हाडला. वडगुवा जेन्ना हायेस्ट झोन चेंज तशें हेरा गांवांनी चालू आहा. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां लागीं हो प्रोटेस्ट फकत खानापूर गांवचो न्हू पूण सगळ्या गोंयचो. आमी गोंय राखतले आनी गोंय आमचें अस्तित्व राखतले जाल्यार आमी भायर सरपाक जाय. जी कीट ते टायमार डॉक्टर राम मनोहर लोहियान आनी जुवांव डिसिजन पेटयलेली ती आतां पेटलेली आसा. आनी आमी ह्या डबल इंजीन सरकार जो गोंय निशंतन करपाक भायर सरलेलो आहा त्या झाडार धरपाची गरज आहा. ही काळाची गरज ना जाल्यार गोंय आनी गोंयकार गोंय काबार जातले. हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, तुम्ही जाता जशें आयज वडवा पुलीस स्टेशन या आनी आमच्या भावांक आनी भयणांक कारापूरच्यान सपोर्ट करात. तांकां अनलॉफुली डिटेन केल्ले आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.